उतरात मेल म्हणून तिसरे मुगेले पंचायतांचे सरपंच जावं 5 वांगडी जमापले तेमी सगळे गेल्ले आहा. आमचे बाळाले पंचायत सरपंच वेन्सिला, डिप्युटी सरपंच निलेश, आमचे पार्टीचे महिला चीफ आणि 5 ते एक सरपंच करून दिले बाय सेंड्रा. आमगेलो एक सरपंच कोलवाचो मिनीन 5 आमगेलो कोलवाचो पिओ आणि मार्सेलीन तशें आमगेले एक सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आमगेले सीमा सराळीचे आमी एक सरपंच आनी 5 आमगेले बाय आदले जसमिंदा आनीक आमगेलो डिप्युटी सरपंच आदलो आनीक सद्या आतां आमगेले तियात्र अकॅडमिकाचो प्रेसिडेंट बाब मिनी तशेंच आमचे आदले सरपंच आनी 5 रेमी आमचे आदले सरपंच आनी डिप्युटी 5 आमगेलो सिल्वा आनीक मानेल 5 आमगेलो उडयतो एंजेलो आमगेले बाय क्लाउदिया आनी रोलन क्लारा बाय क्लारा डेविड आमगेलो रेमी बिजू हे आनी आनी यार 5 उरले सरान तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांवें प्रेस कित्याक पळय जाणा इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणटा मातशें अंडरस्टँड जावपा जाय. आमगे बाळालेचे म्हाका फोन केले म्हणजे बाळालेच्या लोकांनी म्हाका फोन केलो चर्चेल ओपोनंट पोलाक तूं सारको सांगपी सुद्दां जवळपी ओपोनंट पोला लागून आनी तूं कित्याक ना मिटिंगेक ताका लागून हो पॉयंट मी पयलीं क्लियर करपाक तुमचे जे पळय ऑर्गनायजेशन आहा पळय तेन्ना ऑर्गनायज पळय केलो ओपोनंट पोलो तितलो कॅप्टन रियाज जाल्लो आनी कोण आहले कॅप्टन रियाजान म्हाका एक पाटी कुडशाचे बोटी हेका आपयलो माळाल्यान हांव तेणें आपयलो म्हणटकूच हांव कुडशाचे मिटिंगेक गेलो माळाल्यान म्हाका उलोवपाक दिवना म्हाका भायर बसयलो हांवें नो प्रॉब्लेम पूण हांव गेलो रेस्पेक्ट दिलो आमकां मागीर म्हाका करमणे आपयलो करमणे हांव गेलो आपयल थिंगा कुडशा हेका लागून हांव गेलो. आतां ओपोनंट बॉलाक कसो मॅजीक केल्या तुमी ओपोनंट बॉलाक मुगेले प्रेसिडेंट सांगिल्ले तेमी पार्टीचे आनी तेन्ना डेमो चालू खंय जयरुलपान बाबा तुमी आमगेले एमएलए सांगला आमी तेका सांगतले म्हणून तेमी सगळ्या हें केलां आनी म्हाका दिलें ना हांव न्हू कित्याक लागून म्हणजे मत तें कितें जालें तें म्हाका इन्विटेशन ना आनी हांवें वरांगांनी वचपाक मेरे वरांगांनी वचपाक हांवें 8 दीस फुडें तिकेट बूक केल्ली कित्याक लास्ट टायम हांव फेस्ता पावना सायबिणीचे आनी फेस्ता दिसाकूच हांव आनी मुगे बायल दोगांय आमी कोविडान क्लियर जाली. फेस्ता दिसाक आमगेलो रिपोर्ट दिलो आमगेलो नेगेटीव जालो 1.5 म्हयने सुमार 1 म्हयने सुमार हांव हॉस्पिटलांत हाडलें आमी बायलांनी हांव आनी सायबीण मागीर म्हाका तुमच्या मागण्यांनी दादा मागण्यांनी पाद्री भाव सगळ्यांनी मागणी केली म्हणून आमी सवा जाले आनी आमी तेन्ना आमगेली आंगूण आसली सायबीण मेळ वचपाक आनी त्या प्रमाणे आमी सुमराजीन आमगे बायल सारकी हें जाल्ली सारकी रिकवर जावन आनी हें आहली म्हणजे पीक जालें सो ताका लागून आमी सायबिणीन बी वचपाक 16 आमी तिकेट काडली. आतां समजा तरी म्हाका सांगलेलें न्हू ओपोनंट पोला लागून मिटिंगाक तुमी म्हाका उलोवपाक जाय म्हणून हांव ती कडेन तिकेट कॅन्सल करतालो कित्याक आमी जाय पाट खंय आपयताय कितले कडेन मिटिंगी आपयलाय NRC मिटिंगी आपयले आमी सगळा बसयले सगळा बसून आमी कितें करतले पूण हे पावटी तेणें कितें केलां सगळे आपयले आनी तेका उलोवपाक दितलो सांगिना म्हाका सांगिल्लें ना कित्याक ओपोनंट पोल पळय जाता तेन्ना म्हाका उड आसा आमी आमगे देर मुखार फुलाची गाय लासली आमी गाय फुलाची फूल घेवन येयले तेन्ना हांव ल्हान व्हरो तेन्ना आमगे गोंयांत कोणा कडेन रेडियो नासले एक आमगेर आहलो रेडियो आनी एक जरन जी आसा तेगे आहलो रेडियो तो रेडियोचे आयकताले आनी कांय आसना हें सर कांय आसना आनी म्हाका उड आसा त्या प्रमाणे जरन जी आसा म्हणटा आतां
तेगे घरांत एक माशादो म्हूण स्पेशल ओपोनंट पोल आपण पुर्तुगालाचो येयल्लो आनी ओपोनंट पोल पळयता तसो आमचे रेडिओचे आयकून गेले तेन्ना पेरने ते आडीन ते फूल फ्लोले आनी फूल फ्लोले आनी तेन्ना तेणें हार्ट अटॅक गेलो तो अटॅक जालो आनी मेलो तेका आमी आमगेले शिंतोडीत पानान पुरो माशाद म्हण तेका आनी उपरांत कोर्ताले पासून त्या फुलाचेर हें जालें आनी हेर पळय सगल्याक फूल आमी पान सगळीं वर येयली प्रॉब्लेम ओपोनंट पोला हांव काम करपी गुरगांव भितर आनी ओपोनंट पोल म्हणटा कितें ती म्हाका खबर आहा आनी हे जाक्षिगेर पळय म्हणटा त्या भावांतरी जाक्षिगेर आमगेलो संपलेलो जाक्षिगेर भावांतरी त्या टायमाचेर जर ओपोनंट पोल घेयना जाल्यार आज आमी महाराष्ट्रा आसताले आज आमी महाराष्ट्रा आसताले आनी तेणें तो पोल घेयलो म्हूण तेजो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान भाव तेन्ना शाण्यालो लोक जाणार आहले ते म्हणजे तें तरी आमी तरी वोट तर त्या आनी घायलो फुलां घायलो जाल्यार महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आमी गोंय कितें जातालें आनी त्या तोंडाक हिंदू भावांनी क्रिस्तांव भावांनी मुसलमान भावांनी आमी सपोर्ट करून सगळे एकठांय जावन आमी तो ओपोनंट पोल जिखलोले आनी ओपोनंट पोल जिखलो म्हूण आज हांव 20 तारखेर 40 आमदार आहाय 2 MP लोकसभा आनी 1 MP राज्यसभा नाजाल्यार एकूय MP आसपाचो आनी 2 MLA आसपाचे नॉर्थाक आनी सावथाक आमी गोंय कांय जावपाचें ना ओपोनंट पोला हिस्ट्री पळय बेकार पांय तेदो सारको मुखार जाक्षिगेरा बरोबर हे पांय पूण त्या टायमाचेर जेन्ना ओपोनंट पोल जाला हांवें बाय इलेक्शनाक बार्बोजा इस्कॉला गेलो ना म्हगेलो इश्ट एडवोकेट राजाराव ग्रासियासाक एलेक्ट केलो BJP पार्टीचेर आनी तेन्ना आमी हावजान रेजोल्युशन हाडलें की जाक्षिगेराचो पुतलो थिंगा घालपाक सरकारान आमकां सपोर्ट करूं ना पयर कोणें वॉट्सॅपाचेर घायला कितें घायला जाक्षिगेरा मोनुमेंट बांदता एक घरावो बांदया अशें म्हणून ते लोक नोळा आतां भुरग्यां नोळाय ओपोनंट पोला लागून चर्ची जाले म्हणून कितें पासून केलो आनी हावजान तुमच्यांनी रिकॉर्ड करपा जाता राजारावान रेजोल्युशन हाडें ओपोनंट पोलाचो जाक्षिगेराचो थिंगा मोनुमेंट घालपाक पूण त्या टायमाचेर आमकां सपोर्ट करूं ना आयज हांवें चिंतलें हें आमी सोंपोन सुद्दां आहा जेन्ना हांव देवा कडेन मागता जेन्ना हांव चिंतिता जाय तुमगेलें जें विजन खूब आहा लास्ट टायम हांव नावेली एलेक्ट जालो आनी PWD मिनिस्टर जालो तेन्ना जेन्ना स्वप्न आसलें पळय लोकांक गेलें थिंगा नावेली जावं वेळी जावं चितोळ जावं आमगे वार्क जावं केस जावं 3 ब्रिज घातलेल्यो आसल्यो आतां 3 ब्रिज घातलो ते लॉंग बॅकां जाय आसले लोकांक पूण त्या टायमाचेर हांवें त्यो ब्रिज केल्यो 2 सारक्यो कंप्लीट केल्यो एक असोलना ती कवेलसी एक तेलावली वार्का आनी तिसरी कंप्लीट जाता आसतना ती पॉलिटिकली हाडायली ब्रिज पण आतां हांव तुका सांगूंक सोदतां ती ब्रिज आतां टेंडर जाला पोतो शिंकेटी बेनावली तेजो टेंडर जाला ह्या दिसा तो उक्तो जातलो आनी तें काम कमेस जातलें कित्याक ब्रिज पळय त्यो हांवें केल्याय त्यो बेश्टी इलिगल केल्यो कांय ते आमी सेंट्रल वचून पास करून एनवायरमेंटांतल्यान सगळे वस्त हाडली पूण त्या टायमाचेर पॉलिटिकली जे आमदार आशिल्ले मनालीचो आनी नावेलीचो त्या आमदारांनी त्या तोंडान पारीकार मुखार हाडून पारीकार त्या तोंडान आमचो एक्स CM पारीकार हाडून ती ब्रिज तेणें बंद केली पूण त्या टायमाचेर तरी हांव तरी कोर्टान गेला जाल्यार आमगेलो सोंपलेलो चीफ मिनिस्टर पारीकार भाव वो डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो तेका लॉस जावपाची हांवें कोर्टाक गेलो हांवें कोर्टान वचना कोर्टाक गेल्यार म्हाका डायरेक्ट ऑर्डर मेळपाची कित्याक ती एनवायरमेंटाक पास करा खुश पास केल्ले तेका सेंट्रलाचेर आनी गोंयचे पण आतां ती ब्रिज टेंडर ते जाला आतां पयलीं थंयसान जातालो काम करता पूण तेका लागून हांव चड तुका मागयलां आनी लोकांक म्हजेर मिसअंडरस्टँडींग जावचें न्हू ऑर्गनायजेशनान म्हजेर मिसअंडरस्टँडींग जावचें न्हू कित्याक म्हाका तुमी आपयलें न्हू म्हाका एकदम दूख जालें कित्याक त्या दिसाक म्हाकाय तुमगेली भावना कितें सांगूंक मेळटासली म्हाका तरी येतो मुखार जाय देखून
जायच्यान म्हाका भुरगे तूं ओपन बोला मिटींग कित्याक करना म्हाका कोणें सांगना हांव क्लियर सांगता तुका कोणा बद्दल पडटा मुगे प्रेसिडेंट जाल्यार प्रेसिडेंटीन विचारचे पडें प्रेसिडेंटी वयता जेलबा कडेन जेलबान म्हाका सांगलां की हांव पण विचारना तूं सांगता म्हणल्यार वयर हांव सांगतालें आनी म्हाका सांगिल्लें सो ताका लागून एक मिसअंडरस्टँडींग जावची न्हू त्या खातीर जाय जावन कित्याक कितें उलयलें चर्चील खंय आहा कित्याक ना उलयलें कित्याक हांव हें करून सांगता आनी फुडाराक सांगता हांव केन्नाच बीजेपीत भितर गेलो ना बीजेपी पार्टी पळय म्हणटा ते पार्टी हांव केन्ना जॉयन जालो ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हणून हांवें कितले फावट सांगलां जेन्ना तुका हांवें सांगलां वाजपा एक वोटा पडला तेन्ना ते वोट गेलो जाल्यार आज हांव खंय आसतालो तुका खबर आहा जेन्ना पारेकाराक भायर लावन सपोर्ट करून गेलो तेन्ना म्हाका एडवाणीन सीएम जावपा पासून हांव बीजेपीचो सीएम जालो ना आतां म्हाका हे फावटी भायर रावन हांवें सपोर्ट केला कित्याक मुगे डेव्हलपमेंट जावपा जाय पासून तर आमगे डेव्हलपमेंट जाल्यार हाल आमगे लोक बंद जातालो आनी भायर रावन हांवें सपोर्ट करता आसतना इश्यू बेजाचेर केला एनआरसी जेन्ना बील येयलें तेन्ना हांव ते बिलाक ओपोज केला गोलाक ओपोज हांव तूं एकूच सांगूंक सोदतां दुसरो पॉयंट म्हणटा आज आमगेले गोंया आमगेले एक ट्युरिजम हब हे संवसाराचो लोक जाणा आखो वर्ल्डाचो लोक जाणा आनी तेवूय तुका सांगता हांव एक व्हड पॉलिटिशियन न्हू हांव पॉलिटिक्सांत येयला म्हाका लोकांक पॉलिटिक्सान घातला म्हगेलो गुरू आयलो संवसाराना डॉक्टर विली ताणें म्हाका पॉलिटिक्सान हाडलो कित्याक त्या टायमाचेर हांवें कोंकणी टायमाचेर हांवें 2 लाख लोक पणजे गांवांत येयलो आनी तेन्ना दोतोर विली म्हाका तुजे आनी ती लोक आहा तुका तूं आमी तिकीट दिली म्हाका कॅन्डिडेटा मातसो कांय पडलें हांव पडलो इलेक्शनाक पूण दोतोर विलीन म्हाका पॉलिटिक्सान हाडलो कित्याक हांव एक सिमेन हांव संवसार भयल्लो मनीस हांवें तुका 100 फावट सांगलां हांव म्हाका संवसार पयलां पॉलिटिकाचें पयलां हांव धारोड जावन पयलां आनी ट्युरिजम पळय म्हणटा ते ट्युरिजम कितें म्हणटी म्हाका खबर आशिल्ली कित्याक हांव म्हाका संवसार भोंवून बार्सेलोना जावं कॅनेडी जावं सगळे गांव भोंवलो आनी त्या जाणां तुमच्यांनी एसेंब्लींत पेपर काडपा जाता प्रोसिडींग काडपा जाता दोतोर विली ट्युरिजम मिनिस्टर तेन्ना हांव सांगपी ताका की ट्युरिजम इंडस्ट्री आमी वाडोवया कित्याक ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडोवया म्हळें ट्युरिजमाचेर आमगेले जायत्या लोकांक जॉब मेळपाचे जायत्या लोकांक जॉब मेळोन जायते लोक आमगेलो सारको इतलो बेनिफीट जावं टॅक्सी जावं सगळें तेन्ना आमी त्या टायमाचेर फकत एक माजोर्डाचें हॉटेल आसलें माजोर्डा हॉटेल 1989 आसलें माजोर्डा हॉटेल 5 स्टार आसलें हें आनी खंयचें हॉटेल आसलें आनी तेन्ना इंडस्ट्री पळय हांव पळय म्हाका तेन्ना आमची हिंगा बीजेपी पार्टी आसतना एमजी आनी काँग्रेस आशिल्ली तुमच्यान प्रोसिडींग करपाक आमी उलयतले हांव फटवलो बी न्हू आनी ट्युरिजमाक कित्याक मागीर ट्युरिजमाचेर आमगेले जायते जाण लोक पोट भरतलो जावं टॅक्सीवाल जावं शेटवाल जावं रिस्त्याकार जावं वेजिटेबल जावं सगळ्यांक जायते जाण मेळटले आनी त्याक लागून तें म्हगेलें चिंतप जालें आनी आयज ट्युरिजम इंडस्ट्री ती वाडयली आनी आयज ट्युरिजमाचेर जेन्ना हें दुयेंस येयलें कोरोना व्हायरस येयलो म्हूण हें ट्युरिजम हे फावटी मातशें आमकां माल पडलें पूण हांव सांगूंक सोदतां आनी मागोस दितां आतां ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत म्हणटा कोल आमकां गोंयांत नाका गोवा बोर्ड पार्टी विजय साळदेसाय म्हणटा कोल आमकां गोंयांत नाका 40 आमदार म्हणटाय कोल आमकां नाका जेन्ना चीफ मिनिस्टरान हावजान सांगलें कोल हो वाडयलो तो देखून आमकां नाका उणी करतलो म्हणून कोल म्हणजे भायर टायम येतालो तो उणी करतलो म्हणून हांव हे पावटी मागोस सोदतां सगळे पार्टी कडेन 40 आमदारां कडेन 40 गोंयांचे आमदार आहा 40 आमदार म्हळ्यार गोंयचे सगळे राखणेचे सो हे 40 आमदारान एक एनिमस रेजोल्युशन घेवपाचें कोल आमकां गोंयांत स्टोर करपाक नाका त्या कोल तरी आमगेलो गोंयांत तरी येयलो जाल्यार ट्युरिजम आमगेलें काबार जातलें
आनी जे तरी कोल तरी समज हिंगा आमगे तरी इस्टोर केलो जाल्यार देलीचा त्याच्याहून चड हायस्ट पोल्युशन जातलें. सो ह्याक लागून हांव सगळे आमदारांक मागता डिफरन्सीस सोडून आज जोड मागता सगळे आमदारां कडेन आनी सगळे म्हणजे गोंयच्या लोकांक हे गोश्ट जाय ती कोल आमकां नाक म्हूण एक रेजोल्युशन आनी निमत आमी सगळ्यांनी घेवपाचें आनी हांव तें घाल्लो न्हू आनी जाय जाण गायलोलें आसतलें पूण आनी निमत 40 आमदारांक सांगिल्लें आमकां कोल नाका. जो कोल येता 6 टन 8 टन कितें येता ते कोला भायर आमकां आनी कोल नाक म्हूण हिंगा सगळ्यांनी आनी निमत हें रेजोल्युशन घेयलें जाल्यार आमगेलें गोंयच्या लोकां कडलें प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. त्या 2 पॉयंटाक लागून हांवें आज म्हगेलें प्रेस आपयलां. कित्याक जेन्ना आमची इंडस्ट्री टुरिझम आमच्यान काबार करपाक जायना, आमच्यान आमगेलो दर्यो काबार करपाक जायना, आमच्यान आमगेलो गांव काबार करपाक जायना आनी काळेलो पुरसो हाडून सगळो दास करून लोकांक आमी काबार करपाक जायना. सो आज 25 तारखेर असेंब्ली आहा, 26 तारखेर 27 तारखेर 28 तारखेर 1 तारखे भितर एक आनी निमत रेजोल्युशन घेवपाचें सगळ्यांनी 40 जाण सांगपाचें आमकां कोल आनी एक्स्ट्रा नाका जाल्यार हें सारकें उलें खंयचो सरकार येवं तो सेंट्रलाक पळय जाल्यार हें उरतलें. कित्याक लास्ट टायम म्हाका खबर आहा हांव 2.5 वर्सांनी येयलो न्हू देंवन रिजायन जालें एस MP आनी हांवें सगळे लोकांक मागिल्लें की चोय आमगेलो एअरपोर्ट वयता एअरपोर्ट आमच्या दिसलो त्या थोडो लोक येयलो थोडो येवना आनी हांवें तो एअरपोर्ट गेलो जरी तरी म्हाका तरी 8 ते आमदार दिल्ले सेफ गोवा पार्टीचे म्हाका तरी 8 आमदार दिल्ले जाल्यार म्हज्यान एक रेजोल्युशन घेवपाक जालें डायरेक्टली आनी जे बिर्ला फॅक्टरी आहा पळय ती फॅक्टरी सोडून बिर्लान पळय 8 आनी 4 आनी पळय जाग गेलो आहा तो एअरपोर्टावून चड आहा जागो वास जागा आहा हिंगा ते जागो इक्वेशन करून मुगे विजन आसलें तो जाग इक्वेशन करून जी नेवी आनी हें आहा ते आनी हाडून थिंगा 2 रनवे करून हो एअरपोर्ट थिंगा दवरपाचो तो एअरपोर्ट थिंगा दवरपाचो. पूण तेन्ना आमगे 2 एलिमेंट आमकां कांय जावना झगडपाक 8 जाले जाल्यार आमच्या आनी झगडपाक जालें पूण तेन्ना तें जालें आनी तो एअरपोर्ट गेलो. पूण आमी सावथ गोवाचे जावं टॅक्सीवाल जावं दोनकोताचे आमी लाकी कित्याक आमच्या फाटल्यान देव आहा. आज म्हज्यान देव आहा म्हूण सांगलां देव आमकां राखपी बाय लाकिली वर्ल्डान इंडियेक 7 वेळो दर्याच्यो वेळो आयकॉनीक बीच केली. तितली एक आयकॉनीक बीच म्हणटा ती कोलवा केल्ली आहा आनी कोलवा आयकॉनीक बीच जेन्ना जाली तेन्ना बाबा ट्युरिस्ट थिंगा येतलो चोवपाक आनी तेन्ना आमगेलें बेनिफीट जातलें. आमचो हाडल्यार देव आमकां पडटा कित्याक ना जाल्यार तो एअरपोर्ट त्या आनी गेला आमगेल्या लोकांक हितून त्रास जावपाचे. पूण आतां भिरांत ना आयकॉनीक बीच म्हूण आमगेले जेन्ना कोलवा हें जाल्यार ती आयकॉनीक बीच जाली की ना तें चोवपाक तरी ट्युरिस्ट खूब येतलो भायर सावथाक. ही एक आमकां सारकी बरी वस्त. तिसरें म्हणल्यार आज आमगेले गोवांसाचेर एक स्टेटमेंट दिला ऑल्बिना गेले ऑल्बिन सरपंच गव्हर्मेंटीचो रॉंग तो कित्याक रॉंग तो 4 म्हयने आसना 5 म्हयने आसना हो काडा पंचायत बंद दवरता पंचायत नेमता आनी वता आनी हो नाच जाता हो बडीचेर वयता कामाक. सो सरपंच म्हणटा चोय 12 म्हयने रावत जाल्यार ताका कळटा बाबा कितें जाता कितें जालें तें हो ना हांवें 2 मिनट फुडें मुगेले सगळे पंचायत मेंबर आपयले आनी जे कोण पंचायत मेंबर पळय येयले त्या प्रमाणे आमी इस्टिमेट केली हांडी घालपाक लायट घालपाक हें घालपाक 5 crore 64 lakhs इस्टिमेट जावन गेल्ली आहा सिको आहा भायर 5 जाली. त्याच भायर कोण येयले ते गेले आमी पोलार नंबर मागिल्ले पोलार नंबर मागून थोडे पोल चेंज जाले थोडे पोल चेंज जाले त्यो लायट्यो सगळ्यो कित्याक आमदार कोण म्हणटा कॉन्स्टिट्युएन्सीन चर्चिल जाल्यार हांव गाड निरपा न्हू अमगे गोड करपी न्हू हांव लोकां पासत आरोपी आमदार हांवें जे पळय बाणाले पळय काम केलां उदकाचेर आज थोड्या मनशांनी थोडे कडेन
बोळ्या बंद उडयले हांव तेंको तुमच्यान तेंको विचारपाक लोकां हाडे हिंगा प्रॉब्लेम कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हगेले उदक ना म्हळ्यार म्हाका 2 वर्सां म्हाका शॉक जालो हांव उदक लोकांक दिवपी सगळ्यांक जेन्ना म्हाका उड आसा आमकां वार्का कार्बोना कार्डिओलसी ओले ह्या लोकांक उदकाक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता हांव जेन्ना PWC तेन्ना हांवें 12 करोड मोडून एक सेलावलीसून डायरेक्टली लायन हाडून ओल्डे तयार केली आनी आज घोशघोशान उदक थिंगा येता सगळ्यांक तिसरो पॉयंट बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक उदकाक लागून हांवें सगळें काम केलां हांवें एकूच पॉयंट म्हाका म्हज्यान तुमकां कळयता म्हूण तें विचारपाक तुमच्यांनी उदक म्हणजे कितें जाता एक दीस 2 दीस केन्ना ना जाता कित्याक जेन्ना सेलावलीची जी पायप लायन आहा ती केन्ना फुट्टा ती फुटोन म्हणटकूच उदक मेवना उदक येयला म्हणटकूच लोकांक एक बोवाळ 2 दीस इतलेंच पूण 2 दिसां वयर न्हू 3 दिसां वयर न्हू पूण हें पळय कोणें कितें पळय पॉलिटिक्सा लागून पळय कितें करता तेंची देवान सगळ्याची हांव सांगना कित्याक हांवें मुगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक जेन्ना PO म्हणटा आमगेलो एक 5 कोलवाचो तेणें म्हाका मागिल्लें थिंगा बारीक लायन आहा ती मातसो लायन चेंज कर इमिडिएटली तेगे लायन चेंज केली आनी त्या दिसांनी उदक थिंगा मातशें बंद जाल्लें त्या दिसांनी थिंगा कोणें मिटींग घेयली हांवें हो इश्यू केलो तें सांगतलें तुका उदकाचें प्रॉब्लेम मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीक ना उदकाचें प्रॉब्लेम मुगेले सगळें जालां जे पळय कोण सांगताय तें तुमी आयकनाका आनी प्रेसान मुखार विचारपाक जाता पयलें आनी मागीर घालपाक हांव म्हणा जाच कायदो म्हूण तें घालता तें बरें नो प्रॉब्लेम कांय करीना तिसरो पॉयंट म्हणटा तो मुगेलो आमकां बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक हेल्थ सेंटर ना वार्का जावं ओले कार्डिओलसी कार्बोना केरशे आमी चिंचोणीच पडा हेल्थ सेंटराक बाणावले सेरावली कोलवा आमी कांसावलीच पडा तेका लागून मुगेले मनांत एक हेल्थ सेंटर बांदपाक 14 बेड तेन्ना हांवें नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी बांदलो 14 बेड तुमच्या चूक आतां हांवें हेल्थ सेंटर बांदिल्लें थिंगा तो जिम बांदपाक म्हणून हांवें एक रेजोल्युशन घेतलें म्हाज्या आतां पूण म्हाका एक जाग दाखयलो पयलो मंड्यार जाग हाडलो आनी कितें जालें एक ओपन स्पेस हाडली सगळ्यांक सिग्नेचर दिल्यो आनी थिंगा तो पास जाल्लो पूण एकल्यान तो ओपोज केलो आग्नेल म्हणटकीर चेडूं जें पळय हें आहा पण ते पयल्या कुसल्लें लॉयलान ओपोज केलो आनी तेणें ओपोज केलो म्हणटकूच एकल्यान ओपोज केलो म्हणटकूच तो बंद जालो त्याच फाटल्यान हांवें जाग सोदिलो कितें जालो एक सेंट एनी स्कूल पळय आहा त्याच्या ऑपोजीट एक प्रोविजराचो जागो आसलो प्रोविजरी जागो तो जागो हांवें प्रोविजराचो आहा तो चेंज केलो आनी हेल्था हाडलो गोवोरमेंटाक मागून जाल्यार म्हाका हेल्थान म्हाका गोवोरमेंटान सपोर्ट केलो हेल्था हाडलो आनी थिंगा आज 14 बेड तेव्हा डायलिसीस बी सगळें थिंगा आसतले थिंगा आतां आमी हेल्थ सेंटर बांदतले फावंडेशन केलो काय तें म्हाका खबर ना पूण ऑलरेडी पास केलो आहा हेल्थ सेंटर आनी तो जर हेल्थ सेंटर जालो जाल्यार आमगेले सेरावली लोकांक कोलवा लोकांक बाणावले लोकांक वार्की लोकांक ओले लोकांक कोरमळे लोकांक केळशी लोकांक सगळ्या लोकांक डायलिसीस करपाक सगळें करपाक तो आमकां 14 बेड थिंगा आमी एक हांव हें बांदूंक ऑलरेडी डिसिजन घेयलें आहा सगळें जाल्लें आहा फाल्यां इन्स्पेक्शन येवपाचें आहा आज सगळ्यांक इन्स्पेक्शन येतलें ते तेगेलें थिंगा करून मागीर तो केदो फावंडेशन घातलें मागीर हांव सांगो तुमकां तिसरो पॉयंट बाणावले एक पार्किंग प्लेस आसलो हांवें ती 2 वर्सां सुण्याक पास केली पार्किंग प्लेस एक फुलजाम जागा आसलो पूण कितें जालें थिंगा काम करता सगळो बंद जालो CRZान ऑब्जेक्शन केलें CRZ NOC मेळना थिंगा आनी कोलवा पूण थिंगा हांवें कितें केलें CRZ तेन्ना बंद उरलें आतां CRZाची ती NOC मेळ्ळी आनी आतां थिंगा काम चालू आहा व्हडली पार्किंग प्लेस करता थिंगा बीच पार्किंग प्लेस दिसतली म्हणजे सारकी तुल्यो गाडयो आनी इतल्यो हें करपाक तें काम चालू आहा कोल्या हांवें 11 करोडांचो प्रोजेक्ट पास केलो जाला थोडो जाला थोडेशे तेगे कोविडा लागून मानाय गेले उलो आहा थोडे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसले आनी तो कमेस करून थिंगा तो जालो उपरांत हांवें थिंगा एक क्रीक मारलो क्रीक म्हणजे एक सारकोली हें ती
वाडी मागूड आसा हांव अबाउट 13-14 years आसतना 13 years आसतना हिंगा जाक्षिकेर आनी लिमालीत आमी बसलोलो लिमाला इलेक्शनाक आमी तेन्ना तेन्ना आवरताले इलेक्शनाक आनी तेदो मागूड आसा आमी पोस्टर मारपी आमी कोलवा पोस्टर मारता पोस्टर मारले की ना थिंगा ती हांडी पळया क्रीक पळया थिंगा आमी उदक न्हांवताले इतू क्लीन थिंगा उदक न्हांवपाक उदक न्हांवताले इतकें नुस्तें धरताले थिंगा पूण तें म्हाका एक स्वप्न आसलें सदां की एक बाबा क्रीक आतां थिंगा पांय घाल्यार कुसता तसो जालें आहा तेका लागून हांवें उपकार मागलो सरकारा कडेन आनी हांव झगडो ना तेका लागून आनी थिंगा आतां 13 crore or 12 crore सँक्शन जाल्ली आहा फायनान्स म्हणजे आहा ती आतां क्रीकूय कॉमेस जाता ती बांदपाक गेली हांवें ती सारकी बांदून तेजेर सारको घुसपून दोनी दोळ बांदून वयल्यान नेट घालो आनी आमी सगळ्याक आतां थोड्या हॉटेलान लॅटर येता थिंगा तर हॉटेलाचें कितें तरी सिवरेज सोडून गेले जाल्यार हॉटेल पासून बंद जातलें कित्याक ती आयकॉनीक बीच जावपाक थिंगा दोटी जावपाक जायना ती क्रीक हांवें पास केल्ली आहा आनी आमकां तेजें टेंडर जातलो तिसरो पॉयंट टेंडर जालो तेजो पूण तेजे खबर फायनान्शियल हें जालें एप्लिकेशन जालें आनी काम जातलें तिसरो पॉयंट म्हणटा आतां तुका खबर आसतली हांवें अबावट 65 crore जावं रोलान सरपंचाक धरून आमगेलो बाकिया आमगेलो मिनीन हें घेवन गोलवा रेमी तें घेवन बाळाले सगळ्यांक घेवन हांवें एक रेमी जावं मिनीन जावं हे सगळे आमगे पळय निलेश पक्त येयल्लो तेन्ना खरें तो ऑपोजिशन आहलो खरो पूण तो निलेश येयल्लो ताका जाय म्हणून प्रोजेक्ट हांवें 25 crore प्रोजेक्ट तेमी फर्स्ट फेस म्हाका दिली दिल्लो म्हणटा तो हारेमांदाक आतां तुमचे विडेशन जाता रूम जाता सगळें जाता थिंगा आमच्या शिराचो मोगेनदी बांद सुकते थिंगा तो कॉमर्स क्लास आम आदमी मनीस येवन बंद करपा येयलो आमगे बाळालेच्या लोकांनी तांकां धाडलो हो डेव्हलपमेंट तुमच्यान बंद करपा जायना विचारतात म्हाका कडेन तेमी तेन्ना मानोज मुट्टे थिंगा ओनर आहाय तेमी म्हाका बरे मनान तो जाग दिलो आनी आज थिंगा आमी ब्युटिफिकेशन चालू आहा आनी तेवूय काम करून जातलें थिंगसोन थिंगा 25 crore हुचकोडे आहा 3 years जालो मागीर आमी 100 crore सुमार काम दितलें थिंगा आहा ओल्ड एज वर्स मुगे कित्याक चिंतप हांव ल्हान आसतना हांव मुगे मामाये घर कोरमळ्या तेन्ना टोपाल आसताले भुरग्यांक खबर आसतना टोपाल म्हणल्यार कितें कारेरो आनी ते जाणा हिंगा हें आसना दामोरी बी आसना फोंडारले हेजे मातयेचे रस्ते आनी त्या जाणा पुर्तुगीज आहलो पळय व्हडले एक पुलीस स्टेशन आसतालें थिंग ती कारेर पावली की ना थिंग थांबोन जाय आहलें आनी पुलीस स्टेशन 5 रुपया ते हांबऱ्यांक घेवन येताले थिंगा म्हाका कूड आसा आनी तेदो थिंग क्रॉस जालें की ना मागीर व्हडले इगोर्जेको आमी रस्त्याचेर रावन व्हडले इगोर्जेको रजा करताले आमी कितें ओपन आहलो थिंगा सो तें एकमेक चिंतप आहलें थिंगा तो बांद ओपन करता म्हणून आनी तेन्ना म्हाका आमगे 5 सरपंच लेर येयल्ले म्हाजे तामिगाल जावं 5 आमगेलो आमगेलो जावं मानेल जावं आमगेलो हेजेलो जावं आमगेलो डेप्युटी सरपंच सारको मेन कोण येयलो तो केजार हेणी म्हाका सगळ्यांनी 5 तयार सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो की आमी तें उगडून दिल्यार तुका तूं मातशें तें बांद आनी तेजेर आमी आतां 100 crore तो बांदताय सारको थिंगा मोदें वॉकिंग करपाक लोकांक बँक जावपाक आनी ती सारकी त्या मार्गाचेर रावन पोती गोंयचे कडेन रोजा करपाक हें थिंगे केलें आमगेले वार्कीचे शिमतोरी आहा ते शिमतोरी रस्तो करून जाय म्हणून तो एक केलो कावेलोसी आमच्यांनी कावेलोसी एक ब्युटिफिकेशन केला तेजी गोळ्या सायडीक थिंग एक केला तितून आनी एक काम म्हणजे सेरावली ब्युटिफिकेशन केलो म्हणजे बांदाय तुमच्यान चूप आसा ही वस्तू कित्याक म्हणल्यार कितें केलां कितें केलें तें सांगतो जाल्यार सांगूं जायना सांग 4 दिसले तेजे भायर एक स्वप्न जालें सगळ्या लोकांचें तेन्ना हांव गेलो इलेक्शनाक तेन्ना लोकांनी म्हाका एक हें केलें अंडर ब्रीज बांदपाक ओवर ब्रीज बांदपाक रेल्वे लागून थिंगा रेल्वे इतले त्रास जाताले ते रेल्वे त्रास जाताले चोयलें कितें हांव केन्ना गेलो जाल्यार ती कुर्ता पडल्यार वदर दिवंक पडटालें सो आमी कितें केलें तेन्ना जाय तें सांगून गेले ओवर ब्रीज बांदताय हें बांदताय कोणा कडेन जावं ना तें काम
पूण म्हाका तूं सांगलें म्हाका देवाक गेलो आनी सायबी मागीर गेलो सारकें आहा म्हाका आदार आहा ते प्रमाणे हांवें आमगेलो इंजिनियर आमगे असिस्टंट इंजिनियर पळय आहा ई आहा पळय ई सगळो आहालो आमगेलो आर्मस्ट्रॉंग म्हणून तेका धाडलो म्हाजो चोयर जाता थिंगा ते जायना आर्मस्ट्रॉंगान काडो प्लॅन केलो म्हणून जाता थिंगा अंडर ब्रिज करपाक आनी आज ती अंडर ब्रिज चालू आसा सोपन तें सरळ लोकांनी चालू वता तें एक सोपन तेंगेलें ती अंडरग्राउंड ब्रिज आतां तो म्हणटा माया कंप्लीट करून दिता म्हण आपूण माया जातलें बरें मात्र पूण कंप्लीट जाता जालें डन सारकें सो तेका लागून हांव कितें सांगता तुमकां चर्चील जाल्यार हांव म्हाका लोकांनी एलेक्ट केलो तो चर्चील जाल्यार हांव घार बसून ना दीस लोकां बरी आहा पूण जे पळय कोण पळय कितें सांगताय आनी कितें कोताय लोकांक मिसगायड कोताय तेका देवान चोवपाचें हांव कांय म्हणा कोणाक देवान तेजी सोद घेतली कित्याक हांव तुमचे सगळ्यां कडेन मागता आज हांवें हिंगा बाळालीचे एक सरपंच रेमी तो आमगेर बाय आमगे आदले सरपंच इजलिंगा जावं मिलीन आनी आतां डिप्युटी सरपंच हिंगे रोहा डेविडा बायल येयलो आहा तेका तुमी बाळाली विचारपाक बाळाले उदकांत एक प्रॉब्लेम जालो ते सांगतले तुका तिसरो म्हणटा आमी कोल्लीचो मिनीन आहा असो हो आहा इनी मिटींग येयल्या कोणें आहा तो सांगतालो आनी शेरावळीचो लोक येयलो आमी हिंगा ते शेरावळी लोक तुमकां सगळें सांगतलो कितें प्रॉब्लेम आहा तें हांव मागत न्हू हात जोडून तेका येतलो मातसो इंटरव्यू घे दवरता आनी कितें विचारपाक म्हणटा मातसो तें मारता पिओ सांग पिओ सांग कितें आसा तुगेलें पयलें विचारलें तुवें कितें आहा मिटींग येयली पयलें उदका आमगे मेन प्रॉब्लेम आहले ते लोक बारीक येताले उदक मुगे वाडान देखून म्हाका सांगिल्लें उदक बारीक येतालें सो ते सरनाबाद आमी कनेक्ट जाता नवो वाडो कपेल वाडो आंब्याशीर आमगे कनेक्शन सो आमगे पायपलायन आसा तो रामोला पासून आमगे पायपलायन आहा एकू पायपलायन 33 इयर्स जाली एकू पायपलायन सो आमी प्रवीणा इंजिनियरा बरें गेले इंजिनियर म्हणलो आमगे एकू पायपलायन आहा धाकटी बारीक सो आमकां कितें आहा सोल्युशन तो म्हणून लागलो नवो वाडो आनी कपेल वाडो होतो जाल्यार एक सेपरेट पायपलायन सो आमी ते उदका प्रॉब्लेम लोकांक येयले आनी हांव आनी पर्सनली हांव पिव सरा बरें पयलीं गेले कित्याक आमी डायरेक्ट PWD वचूंक जायना कित्याक सरा बरें गेले जाल्यार आमची कितें तरी आमी काम जावपाक मेळटा सो आमी गेले सर आमी सांगलें हांव सगळे MLA बरें गेले MLA बरें MLA आमी प्रॉब्लेम सांगले MLA त्याच वखदाक इंजिनियर आपयलो प्रवीण आपयलो AE आपयलो तेंगे प्रॉब्लेम कितको सॉर्ट आवट जातलो सो तेन्नाच तेणें सेकंड डे दुसऱ्या दिसा एक मुगे घरा कडेन 46 पायप धाडली पायपलायन डिगींग रावले आनी एक 2 दिसां 3 दिसांनी हो आमगे यात्रीस म्हणलो तो पिवन सांगलो तो आम आदमीचो पिवन तेंगेलो मिटींग केली तेणें उदो येना सेनाबादी उदो येना आमकां उदो येना ते सगळ्यां जाणें तुवें कितें केलां सेनाबादी उदो येना तूं लोकांक घरा वचून चॅक केलां कितें लोकांक 3-4-5 जाणां लायक हुस्कायले आनी म्हणून लागलो कपेलवाडे उदो येना चिश्मो रोड येना सेनाबादी उदो येना त्याच वेळा हांवें ताका एक वॉट्सॅपाचेर फोटो धाडलो आमगे ऑलरेडी डिगींग कमी आसा ऑलरेडी आमगे पायपलायन येता तेणें म्हाका वॉट्सॅपाचेर पोतून एक फोटो घायलो थम्सअप सो लोकांक मिसगायड करता सो आमगे सांगपा प्रमाणे आमकां न्यू इयरा पयलीं आमगे पायपलायन बसून जाता म्हणून सांगलो जावं ना कित्याक न्यू इयरा गाडी चडयतले काम सुरू जालें आफ्टर न्यू इयर आमी जॉयंट आमगे वाल सेपरेट घायलो आनी आतां आमकां योगे सेनाबादी सेपरेट जाले आंब्याचेर कपेलवाडो नवो वाडो सेनाबादी सेपरेट जाले पायपलायन आमकां कोणाक लोकांक उदका प्रॉब्लेम ना आनी वखद म्हणटा उदका प्रॉब्लेम सो तेणें दाखोवचें उदका प्रॉब्लेम ही आहा आनी तो म्हणटा डेव्हलपमेंट जालो ना तेणें येवन दाखोवचें कपेलवाडो नवो वाडो पाद्री गेलें डेव्हलपमेंट जालां जाल्यार तेणें फेस टू फेस म्हाका चॅलेंज करपाची ही डेव्हलपमेंट जालां कितें म्हणून आनी आमगे आनी जाय डेव्हलपमेंट जालो ना तें म्हाका स्वता आमगे 5 वर्सांचें पयलीं आनी तो वखद म्हाका स्वता प्रेस घेता तो म्हाका स्वता वखद 5 वर्सां प्रेसूय घेतलो डेव्हलपमेंटान कांय करपा ना येतलो लोकांक हुस्कायतलो तो वखद मुगे वाड्यान देखून रातीचो येता दिसा येना तर ताका म्हाका फेस करूंक जायना सो म्हाका स्वता मुगे वाड्या उदकाक कांय प्रॉब्लेम ना हेणें वखद मिसगायड केलें लोकांक जेन्ना आमी क्रिसमसाच्या दिसांनी मातशें उदकाक प्रॉब्लेम जालें त्या दिसांनी लोक मातशे बोवाड जाले उदो ना तेन्ना थोडो आमगे गांवचो लोक मुजबीर येयलो बाबा फ्रांसीक ओलिवर ते येयले आमकां उदो ना सो आमकां कळ्ळें इमिजिएट हांव MLA बरें कितें गेलो बाबा चर्चिला बरें आनी चर्चिला सांगिल्लें बाबा आमकां उदो येयना लोकां गांवांत चर्चील म्हणलो कोण शिंबाडकार उदो येना शिंबाडकार लोक आमगेलो आंब्याशीर आमगे लोक कशें उदक करूं जाय सो चर्चिलान रोखडेंच PWD हेका इंजिनियर आपयनाडे इंजिनियरा पळय जालें उदक कित्याक येना तो म्हणलो ही पायप लायन कमी जाय मार्सेलान सांगिल्लें तशें
तो चेतनान तांकां सांगिल्लें आमगे MLAन बेगीन पायपलायन चेंज कर तो म्हणलो फायनान्शियल इतू फास्ट जावपाना सो मागीर चेतनान सांगिल्लें जायना आपण CMा फोन मारता आनी आमचे जी ताणें CMा फोन मारलो आनी CMान सांगिल्लें ताका चल काम कमेस कर फायनान्शियल तुमी नाका पयशे हांव कोण करतलो आनी स्टार्ट केलें काम दुसरेच केदो ही खबर 28 सुमार आमचे चेतनान गेले 29 काम स्टार्ट केलें मागीर 3 तारखेर मुगे गांवचो तो बेल दिसपाक म्हणलो उदक येना हांवें सांगिल्लें जाणा हांव उदक येना हांव हिंगा रावता सो उदक पायपलायन घालून कमेस केलें ना म्हणलो ही खबर लोकांक सांगूंक जायी लोकांक सांगूंक जाय सांग बरी खबर लोकांक सांगपाची कित्याक चेतनान केलें म्हूण सांगूंक जाय न्हू आपूण लोकांक एकठांय करता म्हणलो लोकांक सांगता आनी तेणें मिटींग ऑर्गनायज केली बट ते दुसरी मिटींग ऑर्गनायज केली तें हांव पावना जालो म्हाका मातशें काम आसलें तेणें आपयलें लोकांक लोक समजिलो बाबा उदका प्रॉब्लम जालो पूण लोक येयलो गांवांत आनी लोकांक समजून कितें चर्ची लेवलार सगळे येता इंजिनियर आपयन हाडलो थिंग एक कोण एक तियात्रीस आपयन हाडले तेणें बाबू वॅन्सी विएटर आनी तो थिंग येयलो आनी तो म्हणटा तूं उदक येना इतून तेंपान तुमगे MLA कांय कोना हांव कोण कोता अरे हांवें हेल्प दीस जाण आहलो थिंगा पायपलायन घालपाक कमेस केली मू 28 गेले 29 कमेस केल्या आनी हो ही खबर घेता 3 तारखेर दिसान म्हाका फोन केलो आनी सांगूंक लागलो ती तो उदक गायला आसा तो जाण जायन तो कित्याक करा चेजील कांय काम करना आनी आमी केन्ना चेजिला पयलीं गेलो जाल्यार चेजिलान आमी केन्ना ना म्हणना मुगे वाड्यार डेव्हलपमेंट चालू आहा चेजिलांनी कितले येता केला फायमास केला टॉयलेट चालू आहाय आनी कितले ड्रेनेज मारले इतलो काम केला आसता हो वेन्सी म्हणटा तुमी चेजील कांय काम करना फकत येता तियात कर थिंगा जाण जायन तियात केला सो हांव समजता हो वेन्सी आम आदमी ना बेश्टो गांवांक हुस्कायन घाता Nelson, म्हणाले की जालें डेविड या डेविड तूं सांग कितें जालें डेविडा बी कितें जालें डेविड सांग तूं सांग कितें जालें सांग सांग कितें आयकलें हो आलो वालांगानी गेलो आसलो तेजो यो सांग कितें प्रेस गेलो तो वर्क केला सगळ्यांनी साहेब हांचेर म्हाका सांगपाक कितें जालें जाणा तूं कित्याक हांवें पयलीं मुगे क्लॅरिफाय केलें हांव जाण टेस्ट करून थोडी लोकांची पयलीं पायप नाय GI पायप आहाय ती बारीक पायप आनी ताका तो कचरो बोत मरे आनी तो कितें जाता प्रेशर उणें जाता ह्या लोकांचे जायत प्रॉब्लेम आहाय पूण आमी प्रॉब्लेम खंय दवरूं ना बट म्हाका सद्याक उदक केन्ना पायपलायन फुटोवली न्ही सकयल देंवन ती आहा थिंग फुटत रीच थिंगा प्रेशर उणें जाता तो हांवें कितले फावटी हाडलो MLA सांगिल्लें इंजिनियर हाडले आनी हे कोण दिले पूण हांव जेन्ना वालांकांनी वयता ते दीस हें चोयला हांव वालांकांनी वयता तो चोयला आनी म्हाका आपयपा सुवातेर म्हाका सांगना बेश्टी लोकां मिटींग गेली आनी लोकांक सांगता ही उदका मिटींग लागून मिटींग म्हणटा आतां लोकांक ही तेम सांगलो ना इंजिनियर हाडा आमी उदका प्रॉब्लेम सॉल्व कोताय कांय तें सांगलो ना कित्याक ही अशें करून सांगून ही लोकां आपयला आनी लोकांक ही थिंगा बेश्टी बिंदूल घडून लायले 2 वर्सां ही उदक येयला 2 वर्सां उदक येयला म्हणून असो म्हाका आनी ते हेणें बिंदूल फळे आनी म्हाका सांगिल्लें बिंदूल फळे म्हाका कोण सांगता अरे तो वेन्सी म्हणटा हांगा हाडी कितें जालें म्हळें तो ही 2 वर्सां उदक ना म्हणटा आनी बोलो बिंदूल फटा अरे मातशें तिका तकली ना काय म्हणटा बिंदूल कोण बोलो बिंदूल फटा उदक ना जाल्यार हाली फटाय न्ही हो बिंदूल बोलो फटा उदक वेस्ट कोत म्हणून लागला आहा ते लोकांक आमी हो ते म्हाका सांगता अरे आसता पळय बरो पॉयंट सांगले मरे तुमी तेच हो म्हाका दिसता म्हळ्यार हो बरो कित्याक तकली आहा म्हजें कित्याक हांव एक जाण टेस्ट करून वो हारे ब्युटिफिकेशन हाडाच्या बद्दल लोकांक धाडायलो तेका तेतोच हांव जाणा हो मनीस आनी कितें डेव्हलपमेंट हो हाडपा मनीस म्हणून हांव कितें म्हणटा जेन्ना लोकांक प्रॉब्लेम आहा तेन्ना तूं बाबा तूं गेलो आतां कोण एक आम आदमी वेन्सी हो कोण तो हेंझल म्हणटा तो शिकलो आनी तूं कितें करी प्रॉब्लेम आहा जाल्यार इंजिनियर आपय MLA आपय पांचा आपय आनी आपल्याक सांगे लोकांगे कंप्लेन ना तें सॉल्व करपा जाय तूं येता बिंदूल फटा लोकांगे उदक सोप ना कांय ना हांव तरी लोकांक विचारूंक गेलो आमी आंटी अंकल म्हळें तुमकां विचारूंक गेलो कित्याक मुज फाटल्या म्हळ्यार मी शेव करून गेले हिंगा पूण म्हाका ती खबर ना तुवें केन्ना म्हाका सांगलोलें म्हळें ना डेविड तूं केन्ना सांग हांवें तुवें MLA सांगलोलें ना आपण सांगलो मागीर तुमी कितें म्हणून थिंग प्रेस दिलें तेगे आयकोन गेले ना ते आपय आनी आम थिंग केले आनी बिंदूल हळून लायले न्ही हांवें म्हळें म्हाका तेदो कळ्ळें तेदो हांवें तुमी चोयला आसलो हांवें व्हिडिओ काडला हांवें केन्ना लायफान व्हिडिओ काडूं ना फर्स्ट टायम व्हिडिओ काडला त्या व्हिडिओचेर ताका सांगिला तो म्हणटा कितें MLA कितें डेव्हलपमेंट केला मुगेलो जाल्यार हांव एक सांगता हांव लोकांक म्हाका कितें म्हणो न्ही
हाय लेवल म्हणजे मेमोरी थ्रू डेव्हलपमेंट आसलो ते म्हणजे जाल ना कित्याक हांव 3 वर्सां पासून म्हणजे पर्सनल प्रॉब्लेम आसलो आनी देखून हांव MLA बरें केन्ना वचनालो हांव म्हणजे पंचायतीचें कितें आहा तेंच कोतालो आनी लोकांक हॅपी जाता म्हण थोडी प्रॉब्लेम्स आसा ते म्हाका लोकांक सांगलें थोडे डेवीड म्हणलो तूं म्हणलो MLA बरी वचना सोडून तुगे सगळीं काम जायच नाय थोडी तुवें MLA जायत करूंक पडे आनी तूं म्हणलो MLA बरी वचचो पडटलो आमगे कसले प्रॉब्लेम आहा तेदो मागीर स्टार्ट जाले आनी आतां हांव स्टार्ट जालो तशेंच MLA बरें वचपाक आनी कितली डेव्हलपमेंट गायलो आनी कितली कोण दिले आनी हेजे आमकां कोत्ती सांगले आनी 5 वर्सां जर हांवें ते व्हिडिओ काड आमगेलो ते 5 वर्सां जाचे पयलीं जर हांव कोण दाखयना जाल्यार म्हाका दुसरे वाट लोकांक निवडून हाडप ना आनी हाडपा न्ही पूण हांव कितें म्हणटा हांवें इतलें केलो आहा तें कोता आनी हांव कोता सोडोन तूं मुगे वाडा येता आनी कांय केलें ना म्हणटा हें रॉंग ते गेलें देखून तेका सांगत हांव दुसरे फावट आतां तो नाच हांवें आनी परतून दिसली पडला आनी तेका सांगलें खूंय प्रॉब्लेम म्हाका आज सांग आज सांगलें हाल करपी म्हाका कितें जातालें हांव भोंडल सांगपी न्ही हांवें कोण धरून म्हाका आतां 3rd टर्म थिंग जिखपाक आनी मुगे बायलेक फर्स्ट टर्म म्हळ्यार बायलेक मेजॉरिटीन जिखोवन दिली थिंगा आनी म्हाका मेजॉरिटीन जिखोला लोक हांव काम करूं आमी लोक कोता पूण हो काम करता तेगे गांवां भोंवता आनी लोकां पॉयंट बेश्टे लोकां हुस्कायन प्रॉब्लेम कोता हांव म्हणटा कितें तुवें तेश करून हुस्कावून तुवें काम करून दाखोव आनी आपूण कितें केलें तें करून दाखोव तूं येता लोकांक उलयता कितें मिटींग घेता आनी स्टोरी एश करून सांगता वय एश करून तेगे चोय तुमी व्हिडिओ दिला वर्सायला लोकांक तूं सांग म्हणटे भाशेन कितें जाल्यार एड करून सांग कितें आपूण हें पॉलिटिकल कितें एश करून उलय आपूण फेमस जावपा सोदता पूण म्हाका दिसना तेका कितें जाता आनी तो लोकांक हांव सांगों सोदिता तुमी हो हुस्कायता आनी हो मिसगायड कोता तेजे विश्वास दवरनाकाय आनी हो लोकांक काम जाता ती देखून हाडायतलो आनी लोकांक प्रॉब्लेम करतलो आनी जेन्ना MLA आनी आमी 5 बेरावलीचे सद्या पंचायत आमच्या तेच्या अंडर आहा आमी तेजे दिशी इतली काम करून त्या लोकांक दाखोवन दिल्ले देव बरें अरे सेम लास्ट टाइम सेम सांगितलं की थोडो उदका प्रॉब्लेम आशिल्लो आतां ते डेविडान सांगलो तसो एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लेम म्हणटा तो मेन पायपलायनी कडच्यान जे भितर पळय घराघरांनी पायप गेले आसले ते GI पायपाची गेले आनी जेन्ना उदक शॉर्टेज आसता शॉर्टेज म्हळ्यार कितें पायपलायन फुटली तेन्ना तो चिकोल भरून उरता आनी तो सुटना मागीर सो उदकाचें प्रेशर त्या कारणाक लागून एक कमी येता लोकांक उदक ना म्हणटा ती सामकी फट गजाल उदक 2 वर्सां ना वॉटेवर 2 वर्सां म्हणटा बरें म्हाका दिसता बरें आसून सुद्दां पळयलें आसतलें प्रेसाक की 2 वर्सां म्हणटा ना म्हणटा फट म्हणून थिंग इज उदकाक प्रेशर कमी येतालो कित्याक आज जेन्ना इंजिनियरा कडेन उलयलो केशव बाबा कडेन उलयलो मागीर इंजिनियरा कडेन उलयलो तेन्ना सांगलें की हॉटेलां बंद आसा जी कोरोना व्हायरस आसा हॉटेलां बंद आसा जी पायपलायन गेल्या ती समज आमी तुमकां फूल सोडलो आनी ते यूज जायना तुगेले हॉटेलाक यूज जायना तेन्ना पायपलायनी बस जातली त्या खातीर आमी फ्लो चड दिना जेन्ना ही हॉटेलां सुरू जातली तेन्ना आमी स्लो तुमकां प्रेशर दितले आनी दिले आनी ते प्रेशर येता आनी ते प्रेशर कमी आशिल्ल्यान ते पायपलायनी ज्यो आसा घरां गेल्यो ते ब्लॉक जाले आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आमकां आनी एक सुयेग आयलो जायते एक 3-4 वर्सां फाटीं की तुगेले हांगा मोतीर एक टँक आहा उदकाची ती उदकाची टँक बांदपा आशिल्ली आनी तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें रॉयलान लोकांनी केला थंय मोती सेंजंग ऑफिसाची मोत जी आसा तेची प्रॉपर्टी ती ऑलरेडी टँक आसा पूण ती टँक काबार जाल्ली आसा ती टँक नवीन बाबा रॉयलान ऑब्जेक्शन हाडलें पाद्रीक मेळ्ळें पाद्रीक मिसगायड केलें आनी ते थंय समज तर टँक काडली जाल्यार ते मागीर आनी कितें बांदलें दुसरें कितें बांदलें आनी ते बंद सामकें गव्हर्मेंट ऑर्डर सो एक टँक ती पयलीं आशिल्ली त्या जाग्यारूच परत एक व्हडली टँक बांदपाची आनी कांय नाशिल्लें सो रॉयला म्हणटा ते एक वन पर्टिक्युलर पर्सन इन बेनावलीम हू लायक्स टू ऑब्जेक्ट टू एवरीथिंग इवन हर फादर्स प्रोजेक्ट्स शी इज ऑब्जेक्टिंग हर फादर्स प्रोजेक्ट तागे बापायन जे प्रोजेक्ट केले काल्ले प्रॉपर्टीज आनी तुगेले रिव्हर्सल इस्टेट जे पुरोवन जे प्रोजेक्ट केल्ले आहा पळय रिव्हर्सल इस्टेट ताजेर ऑब्जेक्शन हाडटा ते 14 नोव्हेंबराक भुरग्यांक व्हरून दाखयता बाबा हो ब्रिज येता तो एक्चुअली हे समज ते काल्ले प्रॉपर्टीज आनी समज ते रिव्हर्सल इस्टेट समज तेन्ना समज ते पुरोवन ती शेतां ती समज पुरयनाशिल्ली ते तागेले बापूय तेन्ना सरपंच पंच हाजे टायमार डेप्युटी सरपंच रिव्हर्सल इस्टेट काल्ले प्रॉपर्टी टायमार तो पंच एक रेजोल्युशन ना थंय बाबा ऑब्जेक्शन आयिल्लें शी
मेकिंग म्हणल्यार लोकांक हुसकान घालप आनी कांय ना. प्रॉपर्टी आपल्याला बापूय आसतना पुरयल्या, पूण आतां जो रोड येता ताका ऑब्जेक्शन आनी दाखयता तें पळयता हें पळयता म्हणून आपल्या बापायन केलें दाखयता. सो हांवें चर्चिला कडेन मागलां की बाबा आमकां प्रेशर येतलो जाल्यार कॉन्स्टंट प्रेशर जाल्यार इवन जाल्यार ती आमी टँक बांदया आनी चर्चिलान सांगला की दीस वील टेक अप इन अ प्रायोरिटी बेसीस. टँक बांदपाची प्रायोरिटी बेसीस PWD हाका इंजिनियर हातून करया. दुसरें म्हणल्यार जें कितें आमी चर्चिला सांगता एज MLA म्हणून कितें करपाक फटाफट करता. आमच्या पंचायतीक एक एम्बुलन्स आशिल्ली, पंचायती कडेन एक एम्बुलन्स आशिल्ली. ही एम्बुलन्स थोडे लोकांनी काडपाक लायली, थोडे कितें मॅस करता म्हणून काडपाक लायली. ज्या मनशांनी एम्बुलन्सीक सर्वीस दिवपाक जाय पळय त्या मनशाक आमी रावपाक जागो दिलो, तेच न्ही मॅस करता न्हाता बिता म्हणून तांकां न्हांवचें पडटाच न्ही. सो तांकां काडपाक लायली ग्रामसभेक. आतां आमी जेन्ना टेक ओवर केली पंचायत जाल्यार डेविडान बायल सरपंच आनी हांव डेप्युटी सरपंच तेन्ना पयलीं आमी घेतले बाबा एम्बुलन्स हाडप. चर्चिलान थंयसर फोन करून तांकां सांगलें की बाबा आमी एम्बुलन्स तुमी दिया, तांगेले रावपाचो हें कितें आसा एम्बुलन्साचें जें कोण काम करता तांकां आमी पळयता एकोमोडेशन आहा. चर्चिलान दाखोवलो दुसरे दिसा काय तिसरे दिसा पयर एम्बुलन्स आयल्यार आमी एक रेजोल्युशन घेतलें इधर पंचायत वा आमगे प्रायवेट फंडांतल्यान, प्रायवेट फंड म्हणल्यार कोणी खंयच्या स्पॉन्सर घेवन थंय इन्नान सांगलां आमकां आपल्यालो फ्लॅट आहा ताका रावपाक आपूण थंय दिता. तें कितें करपाक जाय म्हळ्यार ताच्यान सगळो फ्री दिवपाक जायना, ताकाय कॉम्पन्सेशन करता. सो कितें आहा तें भाडें आमी दिवन तांकां हें करतात. आनी थँक्स टू चर्चिला रिमो बिकॉज ऑफ दीस एम्बुलन्स ऑल्सो. दुसरें हांवें म्हणलें हांवें व्हडलो थिंगा भायर थिंगा कोलवा व्हडलो जेन्ना कालांगूट पळय बांदला तेसो टॉयलेट बांदला खबर आसतली आनी तो कमीट जाल्लो. तो वेन बी मोठो मरे भुरगो हांव कितें म्हणटा आतां बेनावले उदका प्रॉब्लेम, कोलवा उदका प्रॉब्लेम तेके कोण तरी आमगे वोटर्स आमकां कोलवा रेजिडेंट ते मेक देखून मी कंप्लेन दिलो ऑथॉरिटी तेका एविडन्स आहा बेतो लास्ट टायम बोर्ड म्हाका बाबा 2 वर्सां जालीं पण तेणें खंय तरी MLA एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह MLA बेनावली म्हणून तेणें थिंगा एप्लिकेशन इनवर्ट म्हणटा ती आसताय लोकल बॉडी पंचायती थिंगा आहाय देखून जाल्यार हांव तेका चॅलेंज करता दाखोवच म्हणून म्हाका तेणें बेश्टो उलयल्या जायना पूण दाखय ती 5 एक 2-3 पूण दाखय तेणें बाबा ही लोकांक लागून प्रॉब्लेम आसली तेदो लोकांले की खरें ते प्रॉब्लेम आनी तेदो एक्शन घेतलो जाल्यार MLA उलोवप जाता पयर कित्याक उलयता त्याक हेसोले पब्लिसिटी चीप पब्लिसिटी घेवपाक नाका त्याक इलेक्शना बसता बरें काम करपाचें लोकां मदें आपोवप सारको काम करून एक तेणें हेसो चीप पब्लिसिटी केली सेम टायम तेणें कोलवा केलें कोलवा आतां आमगे ते चेंजींग रूम हें तें जाता तेच्या पयलीं हांवें सेम सांगलो तेका येयला आनी ते भुरग्यां आतां चिल्ड्रन पार्क घालपाक केलें गायला आमी बाबा थिंग चिल्ड्रन पार्काक वयर माड आहाय बाबा भुरगें हेटाय तेंच नाल पड जालें हांवें सांगलें तें माड आमी कातूं म्हणून सांगलें EIDC तेका सांगलें बाबा माड कातूं तुमी थिंग बसयलां फिट केलां चिल्ड्रन पार्क आनी भुरग्यांचो पडले तकले नाल चुडीत पडले कोण भुरगीं कातूं नाजाल्यार तें कित तरी फेन्सिंग करचें कितकोन तें प्रोविजन करचें नाजाल्यार ते आमी पार्काक थिंग बसयले ते वस्तू ते शिफ्ट करचें हें हांवें तेका सांगलें सोल्युशन काडया म्हणून सांगलें तेका येता बंद करया म्हळ्यार कितें केलें तें कितें तेका हें कितें म्हणटा डिव्हलपमेंट करपाक ना त्या फकत पाड घालपाक तेचो थोडे जाण आयकल्या आनी एक NGO म्हण आहा कोण ती जुडी तीच फकत पेटिशन करतले पाड घालपाक सोल्युशन म्हणटा ती केन्ना गेली नाय ती ते मेळपाचें सोल्युशन घेतलें केन्ना लोकांक कितें डिव्हलपमेंट करून जाता म्हाका सदां सोल्युशनूय आसपाक जाय आमच्या आनी फकत सोल्युशन नासता बाबा हें बंद कर MLA कित्याक बंद कर कित्याक बाबा ही वस्त थिंग ना म्हाका शिफ्ट करून कितें जाता तें करपाक जाय बाबा खरें ही लोकांक वायट जाता त्या दोनांक हांवूय आसतलो तेजी बारा तो बंद करया म्हणून हें लोकांक तर पार्किंगाचें हें तें आनी कितें इशू आहाय तें सारकें घेचें बाबा आडगोड जाता हांव म्हणटा ताका रिक्वेस्ट करता बाबा हिंग ना मुखार हें तें चिल्ड्रन पार्क गायले थिंगा आनी चेंजींग रूम घाले कोलया म्हणटा चेंजींग रूम नासले लोक बिची येताय इतुले आनी कितें गेली न्हावपाक गेली कोण चेंज करपाक हांगाचें हिंगा आमी एज अ वॉटर स्पोर्ट्स ओनर हांव थिंगा हांव जाणा रावन खूद हांव जाणा थिंग आमगे कितें कोलया कितें जाता न्हू फिल्डाचेर ती त्याक खबर ना रेंजीक खबर ना जुडिओ कोणाक खबर ना ही फकत उलयता आनी लोक मागीर तेच फोटो काडाय ते चेंजींग करतात कोण एकलो गोवन दोगदा बायलो तेंगे फॅमिली घेताय काय कितें म्हणटा तेका हें सारी कापड तें घेताय भितर वचून बाबा चेंज करताय आनी हेच फोटो आयकॉनीक बीच आनी कोलवा बीच म्हणून आमगे ना पळयता पळय तेका लागून लास्ट टायम आमी MLA को सांगलें बाबा जाय म्हळ्यार जाय आमकां हें आमचें जाय तें कोलया चेंजींग रूम जाय तें जाय
त्या दोन हांवें सांगलोलें सेम जुडी जावं वो कोण बँक जावं कोण जावं आमकां कोलें कितें जाय तें कळपाचें आनी आयज ते चेंजींग रूम बी सगळे रेडी जाताय आयज आतां हे लोकांक जातोले फॅसिलिटी मेळटली ते MLA वचून आमकून गेले ऑलमोस्ट जाले सगळे हे आतां तें कितें करता बाबा कितें करून करता तें विचार बाबा कितना डिफिकल्टी कितें चेंजींग रूम ते गरजेचें लोक येता आनी थिंगा बाबा हें नासतना कितें करू आतां इकॉनिक बीट म्हळ्यार हे जर फॅसिलिटी दिवपाकूच जाय न्हू बेसीक आसूंक जाय नाजाल्यार कितें ऑब्जेक्शन हांव ताका एकूच सांगता ऑब्जेक्शन कोणाका की सोल्युशन जाता यो आनी उलोवपाक केन्ना यो आमी हांवें तें उलोवपाक आणि मला किती पंचायत मोदी एनडीपी लिडर शरद पवार गोंयांत आसा अलायन्स जावपाची कितें पार्टी आमगे पार्टी रेडी आहा एलायन्स करपाक पण आतां ते कुठल्याय गोष्टी हांव तुगे कितें म्हणजे हांव एलायन्स करपाक शरद पवार जे डिसिजन घेतलो तेका तूं रेडी आहा ऑफकोर्स लिडर जावन गेलो की 20 काँग्रेसी दिवपाक जाय आम्ही मागल्या आता टीम मागल्या पण एलायन्स शुअर